येता ते 23 तारखेक लोकसभेचे इलेक्शन आसा. त्या लोकसभेचं कॅन्डिडेट जावन आसा आमचो श्रीपाद भाऊ नॉर्थ गोवा. तेन्ना आमकां तेका हर परिस्थितीन इलेक्ट करून हाडपाक जाय. आम्ही गेल्या 5 वर्सां आमचे सेंट्रलाक मोदी सरकार आसले, तेज्या पयलीं आमचे गोवा सरकाराक आमचे जातले. पण आमी एकूय अशी गोष्ट केली ना की भ्रष्टाचाराचे जे बोर्ड आसा पळय ह्या पक्षाचे किंवा आमचे लिडर जे प्रायम मिनिस्टर मोदी आसा तेंचेर दाखयतात ते. आणि केंद्र सरकारान ह्यो सगळ्यो स्किमी दिल्या नंतर आम्ही केंद्र सरकाराक म्हणजे मोदी साहेबाक वोट दिवंक जाय किंवा बीजेपीक वोट दिवंक जाय म्हणून ना. तर आज तुमचे कडेन हांव विनंती करीन, आम्ही बीजेपीक मोदी साहेबाक वोट दिवंक जाय केन्नाच लागून की तेणी गेले 5 वर्सां दाखोवन दिल्लें आसा की भारत देश हो महान आसा आणि खंयच्याय संकटाक भारत तोंड दिवंक शकता. आमी सोमण्यापणा आमच्या मोदी सरकारान केन्ना केली ना, आमकां मानेन जगोवंक दिलें. त्या खातीर म्हाका दिसता परत मोदी साहेब हांगा पंतप्रधान म्हणून येवपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर आमकां फुडले 8 दीस उरल्या. ह्या 8 दिसांत प्रत्येकाच्या घरा कडेन, प्रत्येकाच्या वाड्यार, प्रत्येकाच्या बाजारांत सगळ्याक भोंवन मोदी साहेबाक वोट दियात म्हणून सांगपाची गरज आसा. 2014 सालांत साळगांव मतदारसंघात साधारणपणे 1150 वोटां हे आमच्या भारतीय जनता पक्षाक कमळाक मेळ्ळी. आणि आता ही साधारणपणे कमीत कमी आनी 500 वाडोवन 11,500 ते 12,000 पर्यंत आमकां व्हरपाचें आहा. आनी तें करप हें फक्त तुमच्या हातांत आसा. भारत माता की जय. वंदे भारतीय जनता पक्षाचा, भारतीय जनता पक्षाचा. राजकीय पक्षाचो कार्यकर्ता आसा की एकट्यान एक सांगलें ताका दुसऱ्याक उत्तर दिवपी आणि आपल्या म्हणणें आसा तेंच खरें करून दाखोवपी तेका भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणटात. सुखाची, मनाक बरें दिसपाची, हादोसमंत जावपाची ही गोष्ट आसा की म्हज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक मत मेळ्ळें. हांवें कश्ट काडले 7 दीस, त्या घरांत परत परत गेलो, त्या घरांतल्या लोकांक जिखून घेतले म्हणून भारतीय जनता पार्टीचें एक मत वाडलें. त्या एका मता खातीर भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार श्रीपाद भाऊन जिखपा खातीर मदत जाली. ही गोष्ट प्रत्येक कार्यकर्त्यान स्वताचो गौरव वाडोवपा खातीर करपाक जाय. ही गर्व करपा सारकी गोष्ट आसा. म्हज्या खातीर खरेंच आसा तें. मतां कोणा खातीर मेळटा? मतां नेतृत्वा खातीर थोडी मेळटा, पक्षा खातीर थोडी मेळटा, चिन्हा खातीर थोडी मेळटा, तत्वा खातीर थोडी मेळटा, कॅन्डिडेटा खातीर थोडी मेळटा. मतां सगळ्यांत जास्त मेळटा कार्यकर्त्या खातीर. आमी खंयचोच पक्ष केन्ना फोडूंक ना. आज जे आहे सुनील ढवळीकर बी ज्या बोवाळ मारता न्ही की कितें सांगता सुनील ढवळीकर की चौकीदारान खंय रातचो दरोडो घातलो. हांव तुमी सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते, आमी सगळे एका पक्षाचे कार्य. हांव तुमकां मुद्दाम एक प्रश्न विचारता. चौकीदार कोण? आता चौकीदार प्रमोद सावंत, कारण तो ह्या गोंयचो मुख्यमंत्री. आता चौकीदाराचें काम कितें? जर रातचो जर कोण दरोडो घालपाक जर आयलो जाल्यार त्याच्या तकलेचेर दाणो मारप हें चौकीदाराचें काम. अरे हो सुनील ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकर हे राज्य आमचो पक्ष जो आसा तो पक्षाच्या भितर हें करपाक, प्रश्न निर्माण करपाक आयिल्ले. पण आमच्या पक्षाक जे सपोर्ट केल्ले 2 हे निमणीचे हे आसात, आमदार आसात, तांकां तांणी सांगलें की फाल्यां आमकां काँग्रेसीन वचपाक जाय आनी आमकां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आसा तें अल्पमतान हाडपाक जाय. आमच्या पक्षाचेर दरोडो घालपाचो प्रयत्न रातचो ह्या सुनील ढवळीकरान केलो. आमच्या चौकीदारान बरोबर त्याच्या तकलेचेर जो दाणो मारलो, तो दाणो मारलो म्हणून तो अर्थ तो कळवळत आनी सांगता चौकीदारान दाणो मारलो म्हणून. आमचे प्रधानमंत्री म्हणटात की बूथ हो म्हणजे आपापलो एक गड, एक किल्लो आनी ताच्या राखणदार तुमी आसा. ताचे म्हणण्याचे की जर आमी बूथ जिखलो, सादें इक्वेशन, आमी जर बूथ जिखलो जाल्यार देश जिखतले. म्हणजे संपूर्ण देशातली लोकसभा, संपूर्ण देश आमी जिखतले. कारण प्रत्येक बुथाचेर मेजॉरिटी बरोबर आसतली. प्रत्येक बुथाचेर जर मेजॉरिटी हाडली जाल्यार आनी हारपाचो किंवा हें करपाचो प्रश्न ना. त्यामुळे जी जबाबदारी आमकां सगळ्यांक मेळ्ळ्या ती जबाबदारी कशी तरी पूर्ण आमी करतले.
तोंडान तुका सांगला भुतां भितर आमची 800,000 मतां आसतली आमी भाग्यशाली आसा की तुमचे सारखे शेकड्यांनी कार्यकर्ते आमचे भुताचेर आसा ह्या वेळेक आमकां इल्लोसो परिश्रम करचो पडटलो कारण परत आमकां ह्या देशाचो गाडो फुडें व्हरपाक नरेंद्र मोदी जसो प्रायम मिनिस्टर जाय आनी गोंयचे सरकार मजूच दवरूंक जाय काही बाय इलेक्शनी आसा त्या सगळ्या जे दृश्य आज आसा तातूंतल्यान प्रत्येक कार्यक्रमाच्या श्रमाचेर ही पार्टी उबी जाल्या आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या सहकार्याचेर आमी नेटान फुडें वतले आनी ते नेट दिवपाक आनी ते सहकार्य दिवपाक आमी सगळे सज्ज आसात फक्त आमकां ठरोवंक जाय आमी ठरयलें तर कितेंय करूं शकता कारण भारतीय जनता पक्ष आशिल्लो खंय आनी आज पावलो खंय एक मोठो वृक्ष आमच्या पक्षाचो जाल्लो आसा त्या खातीर तुमकां परत सगळ्यांक आव्हान करता की 23 तारीख सांजे 5 पर्यंत जे की वेळ आमी पक्षा खातीर दिवंक शकता पक्षाची मतां वाडोवंक शकता आपापल्या भुताचेर तो तुम्ही परिश्रम करतो अशी विनंती करता श्रीपाद भाऊ कितें केलें हांव 2 उतरांनी परत सांगता केन्ना केन्ना श्रीपाद भाऊ आपल्या भाशणांत म्हणजे आपली स्तुती आपल्या हितून करिना पूण हांव सांगता तुमकां कितें केलें तें आयुष मंत्रालय हें भारत सरकाराचें नवेंच मंत्रालय जे पयले फावटी केलें आनी ताचो मंत्री भाऊन केलो भाऊन पुराय देशांत न्ही 142 देशांनी योगा पावोवपाचें काम मोदीजी आणि भाऊ सादी गजाल न्ही भाऊचे जर तुमी काम सांगतले जाल्यार इतकें काम आसा कारण 20 वर्साच्या कार्यकाळात भाऊ केल्लें काम गोंया भायर तें सोडूनच दियात भुतान पंचायतींनी स्कुलांनी हेंच काम जर आमी लोकांक दाखोवन दिलें जाल्यार खूब जालें फुडल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात आमकां परत एकदां भाऊ निवडून दिवपाक जाय कित्या खातीर भाऊ निवडून दिवपाक जाय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान करपाक जाय म्हणून आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान कित्याक करपाक जाय आमकां जाय मोदीक जाय भाजपाक जाय म्हणूनच न्हू तर देशाची गरज आसा नरेंद्र मोदी आणि देशाची गरज आसा म्हणून आमकां माननीय पंतप्रधान मोदीजी हे पंतप्रधान करपाक जाय आमी फक्त ही 3 वर्सां न्ही तर फुडली 8 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसतलें हे काम करें सरकार आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी आतां पोटतिडकीन काम करप हें अत्यंत गरजेचें आसा आनी तें जर आमी पोटतिडकीन काम केलें जाल्यारूच आमी हे स्टेबल गव्हर्मेंट हें आतां आनी फुडलें हें दिवपाक शकतले माननीय पंतप्रधान मोदीजी जर येवपाक जाय आसत जाल्यार नवो भारत निर्माण करपा खातीर